निमाणे सवाल प्राजिताच्या काळाला सांग नोवेना करता वई आता या दिसांनी कुर्सा वाट करता वई पण एक सवाल हांव जेजू संगी हा सांगी म्हज्या मोगाच्यानो या पूर्ण शेताक तुमकां पवित्र आत्म्यानस सांगता हाडलां देवाचें उतर आयकूंक देखूनच आतां भोस बीत करन आमी गायलें आज सोर्वेस परसो ताळोत आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां दारून करिनाकात खरेंच देव आज उलयता आनी आमी सर्वांनी ताका आयक जाय आयची वाचपां भोव सुबीत आतां हांवें वाचलें देवाचें उतर या प्राजिताच्या काळार भोव वाजबी आनी ह्या वाचपा द्वारी पळय साबा 3 संगती विशांत नियाळूंक आमकां आपयता खंयच्यो त्यो 3 संगत्यो पयलें जेजूची पदवी दुसरें ताचे संगी एकवटो तिसरें ताचे संगी रावोंक जेजूची पदवी भोव विचित्र आमच्या उतरांक मिकवल्ली आमच्या राजावांक मिकवल्ली त्या पदवे विशांत आमचे कडेन उतरां नात एक मोनो देवसार लागलो मनीस देवसार ताणें सोम्यान ताका सोडयलो देवसारा पयस केलो आनी तो मनीस उलय लागलो खरेंच मोगाचेनो तें अजाप पळोवन लोक विजमी जालो जायतीं ताणें अजापां केलेलीं लोक विजमी जाल्लो पूण अनेक नमुनेचो लोक थंयसर कांयगी सूख सोदी लागलो पूण लोक विजमी जालो आनी मोनो लागलो मनीस तो देवसार लागलो मनीस उलय लागलो आमच्या जिवितांत आमी पळोवचें तर आमकां कितें मोणें करता जायत्यो संगती आमकां मोणें करता न्ही कितें आमकां मोणें करता आमचो संतोश आमची शांती आमचें समाधान वा आमी उलोवचें आमकां मोणें करता गाय हें कोण बंद करता कोण भे आमकां भे आमची नालिसाय आमची तेंतेसावां आमची मादक वस्तूक बली जाल्लीं आमी स्वार्थ वा मोसोर वा हागे वा इत्यादी वटली पट्टी आमकां मोणें करता जायत्यांक मोणें केलां देखून आमी उलोवंक सकनाव बरसोंक सकनाव थंय वचोंक वा हांगा वचोंक आमी सकनाव आमकां मोणें केलां पूण सोम्याची पदवी तसली ह्या सर आमच्या मोणेपणाक ह्या सांकल्यांक तुटयता आनी देखून आमी ह्या पूर्ण शेताक आयल्या आनी पूर्ण शेतांतून भायर येता आसतना संतोशो शांती समाधान बरवोसो आमचो जावं देखून ताच्या पदवेचेर आमी विस्वास दवरया ताची पदवी अगणीत सोम्या म्हाका ह्या नालिसायेतून भायर काड सोम्या म्हणजे ह्या म्हाका भेन दिसता हाचेतून भायर काड तेंतसो म्हणजे ती राज करतात म्हाका भायर काड मादक वस्तूंक जायती ती एडिक्शन म्हणटा हाका हांव बली जाला भायर येवंकच ठता सोम्या म्हाका तूं भायर काड हे जावं दी आमचे मागणे ह्या पूर्ण शेतांत दुसरो विशय जावन आसा थंयसर लुकाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 17 पळया हांव वाचतां घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घरांनी देसवाट जायनासतना उरना कसलीं उतरां आमचे थंय देसवाट जाला आमची घराणे कशीं आसात एक घडीभर आमी चिंतुयांगी कित्यान आमकां देसवाट केलां वांटे केलां फांटे केलां
लढाई, ग्रज व खोडू आनी भोगू आमकां म्हजो भाव, म्हजी बहीण, म्हजो बापय, म्हजी आवय, म्हजी शेजारन आमचे मदें वांटे जालां. येन्स जेजू म्हणटा, ह्या प्राजिताच्या काळार येन्स म्हणटा, तुमचे मदें वांटे जालां. अरे हे वांटे आनी आमी सोम्या मुखार आज बोक्साने मागुयांगी. दुस्मान वांटे करता, जेजू एकवट हाडटा. देखून आमी आमचे मदें वांटे फांटे जाल्यात. देखून तिसरें संगत जावन आसा, आमी कोणा संगी आसांव. ताची निमाणी आजचें 11 अध्याय 20 आनी 3 वाक्य पळया. जो कोण मुजे सांगता ना तो मुजे विरोध सुसई. जो कोण मुजे सांगता पुजयना तो निजायकी सिंपडायता. 2020 इस्वेंत कॅलिफोर्नियांत एक जाल्लें घडीत. जॉन म्हणलो फायर ऑफिसर त्या एका बिल्डिंगाक उजो पेटयल्लो आनी उजो इतलो पेटयल्लो की एक धाकटुलें भुरगें भितर तावन रडतालें. सक्कडी म्हणूंक लागले, आतां भितर वचोंक जायना. जॉन म्हणूंक लागलो, ना हांव वेतां. जायत्यान ताका आड आयलें, पूण जॉन भितर गेलो, त्या भुरग्याक उखलून भायर हाडी लागलो. सगळ्यांनी विचारलें, कशें साध्य जालें? तो म्हणूंक लागलो, हांवें जेजूक आपयलें. जेजू आमी भितर या म्हूण सांगलें. हांव आनी जेजू भितर गेल्ले हांव, आनी हांव आनी जेजू त्या भुरग्याक घेवन फाटीं आयले. हांव जेजू संगी आमी जायते पोटी आमी आसांव वय, आमी क्रिस्तांव वय, ताचो पाटलाव करता वय, पूण जेजू संगी आसांवगी. अ चॉयस. आज आमची एक विसवण ही. विसवण कशी? विसवण जबाबदारी बरीस. खंयची एक विसवण करता आसतना तातूंत 2 फलितांशां आसात, बरें वा वायट. 2 फलितांशां. आतां ती विसवण केल्ली हांवें, देखून त्या विसवणेच्या फलितांशाक हांवें जबाबदार जावंक आसा. ते बरें आयल्यार वय, हांवें केल्लें, पूण फलितांश वायट आयल्यार ताणें सांगलें वा हाणें सांगलें म्हणून आन्नेकल्याच्या माथ्याक आमी बांदूंक जाता गी? ना, कित्याक ती विसवण म्हजी. देखून हांवें पुर्तेपणी ती वायट जावं दी, ती बरी जावं दी, तें फलितांशाक हांवें जबाबदार जावंक आसा. देखून चॉयस तें म्हजें. देखून हांवें चॉयस करता आसतना भोव जागृतायेन करूंक आसा. भोव जागृतायेन करूंक जाय. देखून द पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. ती विसवण हांवें जेजू संगी आसची विसवण. जेजू वट्टूक आसची, जेजू सांगता आसची. ही विसवण म्हजी तर म्हज्या जिणयेंत समाधान आसचें ना गी, संतोष आसचो ना गी, एकवट आसचो ना गी. आनी हेंच जेजू निमाणें सांगता. त्या मोन्या देंवसराक ताची ओपार मुखार घाल. उपरांत कुटुंबा विशयांत उलोवन मागीर निमाणें एक सवाल, तूं म्हजें सांगता आसाय गी? लूक भोव सुबीत करून तें बरयता ती ओपार. निमाणें सवाल, तूं म्हजें संगी आसाय गी? आमी पूण शेताक आयल्या हांव, प्राजिताच्या काळार आसा हांव, नोवेलां करता वय, आतां ह्या दिसांनी कुर्सा वाट करता वय, पूण एक सवाल, हांव जेजू संगी आसां गी? आनी आसांव तर आमी जेजू संगी पुजयतले हांव, नांतर निजायकी आमी सिंपडयतले हांव.